इश्टागत आत्मीक तरान कोणीय बऱ्या तरान करियत त्या देखून आज आमच्या मध्ये जायते पंगड आमच्याच कॅथलिकामध्ये जायते पंगड तुझो एक पंगड म्हजो एक पंगड ह्या रेतीर मंदिरात हांव रेती चलयता त्या रेतीर मंदिरात तूं चलयताय म्हज्या रेतीर तो येता हाच्या रेतीर ती येता कसलो एक विपर्य आसा तुमी आमी देवाचे उतर परगडचे मनीस आज पजेस करतात हे मात म्हजें उरलें मिसांव कोणाचें तुजें न्हय सांग पुरो तुका ती गिन्यान येवना समजून घेवचें बरें हे सगळे मिसांव जेजूचे ते आमी सर्वांनी सांगाता मेळोन करचें सांग पुरो तुज्या जाग्यार तूं करताय आनी एका जाग्यार करताय वायट उलय नाका एकामेकाच्या जाग्याचे वायट उलय नाका पवित्र जागे ते देवान रचिल्ले जागे ते जेजूचे मिसांव ते त्या देखून आमकां खुशी आयिल्ल्या बरें आमी उलोवचें एका प्रिचरा विशयान आनी एकल्यान उलोवचें आनी एक प्रिचर कितें सांगता आनी एकले ताका कितेंय सांगूंक आसा गुटान वचून सांग Praise the Lord. Hallelujah. वापरपाचो दीस तुमकां मागता सगळ्यांच्या वेळा आमी सांगत आसतना सोम्याचें उतर आमकां म्हणटा तुमी एक सुरेन हांव तुमचे सांगत आसा हांव तुजे सांगत आसा आनी हें उतर आमकां भोव बळादीक तरान सकत दिवचें जावन आसा कित्याक आमी एक सुरे जावंक केदाळे आसना आमकां कोण नासल्यार कोण म्हण आमचे सांगता जाय आमकां एक सांगातपण जाय आमकां तांची सळावळ जाय कित्याक त्या सळावळींत आमी जायते पटी आमचे जिवान मुखारसून व्हरोंक आमकां आदार जाता त्या देखून मोगाचें न्हू आज स्पिरिच्युअल फ्रेंडशीप म्हळ्यार कितें आनी तातूंत आमकां कितें मेळटा खंयच्या रितीर आमी वाडोवंक जाता आमी चड जावन पळयलें जाल्यार आमी नॉर्मल फ्रेंडशीपा विशयान उलयता पूण स्पिरिच्युअल फ्रेंडशीप म्हणल्यार आमी चिंता ती बारी आत्मीक आसा त्या देखून आमकां तांचे कडेन उलोवंक जाता की ना गे म्हणल्यार एक थोड्यांक बे कित्याक म्हळ्यार हांवें म्हज्या जिवनांत पळयलां एक फावटी हांवें सांगलें असलो एक चेरको तुमकां वळख आसा कितें वय तो बरी देवत तांचे कुटुंब बारी देवत ते देवास्पणांत आसात दे आर व्हेरी स्पिरिच्युअल म्हणल्यार मस्त स्पिरिच्युअल जाल्ले आमकां नाकात फादर मस्त स्पिरिच्युअल जाल्ले आमकां नाकात कित्याक म्हळ्यार मस्त स्पिरिच्युअल जाल्ले क्षण आमी तांचे वांगडा स्पिरिच्युअल जायचे पडटा आमकां कांय गम्माते मारूंक जायनात हे एक कॉन्सेप्ट आमच्या मतींत रिगोवन गेला कित्याक म्हळ्यार आमकां स्पिरिच्युअलिटीचो खरो अर्थ कळीत ना स्पिरिच्युअल फ्रेंडशीप आमकां कळीत ना आनी ह्या फ्रेंडशिपा देखून कितें जाता म्हणल्यार सयत आमकां कळीत ना त्या देखून आमी भियेता मस्त स्पिरिच्युअल जायते जाणांनी म्हाका ह्या विशयान म्हणल्यार आसा त्या चेरक्या विशयान विचारतना म्हळ्यार इज व्हेरी गूड बॉय आनी बरो स्पिरिच्युअल मस्त म्युजिकांत आसा केदाळ पळयल्यार ताच्या रेतीरेंत तांच्या खंयच्याय आत्मीक कार्यांनी तो कार्याळ आसा आनी ताचें जिवीत वापरपाचें दिसता कित्याक हांव तातूंत मेतेर चल्लां तांचे सांगता रेतेर दिता आसतना आनी जायते प्रिचींग दिता आसतना ताका हांवें पळयलां आनी त्या देखून एक ताचे सांगता आमी ताणें सिंगींग करता आसतना ताणें प्रेज एंड वर्शीप करता आसतना भोव अपुरबाय भगता म्हणून ताका सांगलें जावन आसा ह्या वेळा तांणी म्हणलें तितलें स्पिरिच्युअल आसल्यार आमकां नाका फादर तांची इश्टागात तर आत्मीक इश्टागात आमकां नाका म्हणल्यार बरें थोड्यांक भगता कित्याक म्हळ्यार बे आमचें तें एक बे स्पिरिच्युअल जाल्ले क्षण आमी भारी खट्टनिट्टीन जिवनां करचें पडटा वय खंडीत जावं करचें पडटा तशें जाल्यार जिवान जिवंकूच न्हय जेजून आमकां आपयल्लें आनी जेजून आपयता आसतना तो चड जावन 3 रितीर आमकां पळयता तें आमी मातेवाक आपोण दिल्ल्यांत ताचे सांगातपणांत आमकां कळीत जाता मातेवाक फस्ट जेजून पळयलें सींग म्हणटा आमी 3 S तुमच्या मुखार दवरता सींग ताणें ताका पळयलें मातेव एक सुंकाकार सुंकाच्या काट्यार बसून सुंक वसुली करनालो आनी त्या वेळार ताका पळयलें सींग सेकंड थिंग सेईंग म्हळें ताका ये म्हजो पाटलाव कर म्हजें सांगता ये फाटल्यान येवन म्हजें सांगता चिये म्हज्या मिसांवांत वांटेली जा तें एक आपोवणें खंयच्याक म्हळ्यार म्हजो सीस जावच्याक उपरांत एक माटार जावच्याक माटतेर मरच्याक आनी आपणाकच खाली करन ताच्या देवाच्या 7th मेतेर जावच्याक ताचें आपोवणें जावन आसा सेईंग कम ये असलें जिवीत जिवोवच्याक तूं ये आनी तिसरें यस जावन आसा सिटींग पळय ताजें कशें फ्रेंडशीप वाडलें ताका पळयलें ताजे उपरांत ताका म्हळें
आणि ताचे सांगता तो बसलो सिटींग फॉर द मील फॉर ए डिनर विथ हिम विथ ए सिना. त्या देखून आमी स्पिरिच्युअल फ्रेंडशीप म्हणटा आसतना हेरां सांगता बसत आसतना आत्मीकपण आनीक आमचे थंय सडटा आसतना आमी मस्त स्पिरिच्युअल जावंक जाता. त्या देखून भिवची गरज ना. ते टू स्पिरिच्युअल आय कॅनॉट हॅव फ्रेंडशीप विथ दॅम. म्हजो संबंद ताचे थंय रचो नजो म्हूण आमकां बगता तर तें रॉंग जावन आसा. द बूक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 22 वर्स 17 आमकां बोवा पुरबायतरान सांगता मनीस हेरां सांगता बसत आसतना ताचे थंय आनीक तीक्ष्णता चड जाता. तीक्ष्णता चड जाता म्हळ्यार ताचे थंय आसलें ती तालेंतां ताचे थंय आसले ते बरे गूण सगळे ते चडतेक उपसून आनीक तांची वाडावळ जाता. कित्याक बाय बिंग इन स्पिरिच्युअल फ्रेंडशीप वी ग्रो. आमची वाडावळ जाता आनी असली वाडावळ जावच्याक सोम्यान आमकां आपयल्लें जावन आसा. कित्याक सोम्याच्या जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार सोमे एकसुरो न्हय, ताका सगळें एकसुरो करूंक जाता आसतलें. बट ही गॉट इन टू ए स्पिरिच्युअल फ्रेंडशीप. स्पिरिच्युअल संबंद, आत्मीक संबंद. तो आपले परगट जिणी जियोंक वेच्या पयलें जॉर्दान न्हंयेन ताणें तसो बावतिजम घेतलो, पवित्रान घेतलें आनी ताचे उपरांत ताणें एकसुरें जावन काम करूंक ना. ताणें आपल्या सिसांक आपयलें. 12 जाणां सिसांक ताणें आपयलें मात्र न्ही त्या 12 जाणांक कसले सिसांक आपयलें तीर कनिश्टासच्या, मास्लिबागच्या, सुंको आसली करच्या, व्हडले व्हडले कांय नॉलेज आसचें न्ही. तीर कनिश्ट नॉलेज कांयच कळीत नाशिल्ल्या तांकां ताणें आपयलें. कित्याक ताका कळीत आसलें ह्या मनशा सांगता आपरबायतारान आपलो संबंद जोडूंक जातालो. हे मनीस सगळें आपणा थंय आसलें सांडून सगळें सोडून म्हजें सांगता ते येताले म्हणून एक बरवो सुद्दां थंय आसलो. आनी त्या देखून ताणें तीर कनिश्ट जाल्ल्या 12 जाणां सिसांक ताणें आपयलें. 12 जाणां सिसांक आपयता आसतना आपलें मिसांव ते मुंदारसून व्हरतात म्हणल्यार त्या व्हरत्या एका उद्देशान ताणें आपयलें. आनी त्या प्रमाणे तांकां हांव पवित्र सक्तेंत भरतलो, आत्मीक तरान ते घटायन भरतले म्हणून एक दृढ निर्धार आनी ताचे थंय तसलें एक फातेणी आसली. कित्याक ताका कळीत आसलें जेजूक कितें सकडी जाता. देवाचो पूत तो बोवा पुरबायतारान तो करता आसतना ताका सगळें कळीत जालें. त्या देखून तो कितें करता आपल्या त्या सिसा सांगता वेता हेणें तेणें वेता 3 वर्सां तो वेता आसतना थोडे बडें पयलें सीस तितले ताचे थंय एक जावन जियेनांत तांचो आत्मीक संबंद तितलो बरो जावन नातलो. आनी ह्या वेळार ताणें कितें केल्लें जावन आसा ते जेजू सांगता वेताले आनी चिंतताले जेजू सांगता गेल्यार आमकां एक बरी पदवी मेळटाली, आमकां एक नांव मेळटलें, आमकां वडपण मेळटलें. पूण केन्ना जेजू म्हणटा आपणें मरोंक आसा, कुर्साचें मरोंक आसा म्हूण तो सांगता आसतना तांकां जायतो शॉक जाता. त्या देखून पेद्रू म्हणटा तशें म्हणनाका. आनी त्या वेळार जेजून म्हणलें उतरां हे उतरां तुजी न्ही जेवणसारा जावन येवची आसात. त्या देखून तुवें तसलें उतरां उलोवंक नजो. कित्याक म्हळ्यार जेजूचे फ्रेंडशीप फकत खुशालायेंत गद्दलायेंत बरोवंक न्ही. जेजूचे फ्रेंडशीप आसा तो संबंद आसा बोवा पुरबायतारां वाडावळ जावच्या. कसली वाडावळ? आत्मीक वाडावळ. कसली ती आत्मीकपण? देवा थंय व्हरतो संबंद. कसलो तो संबंद? दृढ गुंडायचो संबंद जेजू सांगता आमी जियोंचो जावन आसा. ह्या खातीर जेजून तांकां आपयल्लें जावन आसा. आनी अशें आसता आमी पळयता आमी आत्मीक संबंद या आत्मीक इश्टाघात म्हणून आमी सांगया फ्रेंडशीप म्हणटाना हे इश्टाघात दीस वेता 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 वाडटा. आनी आत्मीक इश्टागतेंत जायतें बरेंपण जाता. त्या खातीर आमी म्हणजे आत्मीक इश्टागतेक थोडे स्केल्स आसात. थोडे स्केल्स म्हळ्यार एक पॅरामिटर म्हणटा आमी इंग्लिशान ताका. आनी त्या प्रमाणे थोडे रुली आमी आत्मीक फ्रेंडशिपांत ह्या इश्टागतेंत फॉलो केले जाल्यार आमी सांबाळून हाडलें जाल्यार हें आत्मीक फ्रेंडशीप बारीक बरें जावन उरता. आमी फ्रेंडशिपीचें पळयतना पोरण्या टेस्टामेंटांत आमी पळयलें जाल्यार सामुएलाच्या बुकांत आमकां पळोवंक मेळटा दावीद आनी त्याच प्रमाणे आनी एकलो जोनाथन जावन आसा एका रायाचो पूत. सॉल रायाचो पूत तो जावन आसा. दावीद एडवर्सरी म्हणटा आमी. एडवर्सरी म्हळ्यार एक दुस्मान म्हणल्यार बरी. सॉल असो दुस्मान कित्याक तो सॉलाचे
ते आसतान ताची पदवी तो आपणावंक राखनासलो. आनी अशें आसता जोनातान सॉल रायाचो पूत. जोनातान आनी डेवीड भोव आपुरबायेतरान इश्टागतांत एक जातात. इश्टागत कसली? आत्मीक इश्टागत ती लौकीक ह्या संवसारची ह्या संवसारान कितें आपणाय जमली इश्टागत न्ही. तांची इश्टागत इतली आपुरबायेतरान बदलता की तांचें कितेंय आसल्यार सॉल आनी डेविडा मदें कितलोय तापावत आसूं कितलीय दुस्मानकाय आसूं ती डेविड आनी जोनाताना मदें दिसून येना. जोनातान सॉल रायाचो पूत आसतना मुखले अधिकार तो घेतालो म्हणलें कळीत आसल्यार दावीद ताका कांयच उणें करिना. जोनाताना सांगता तो येता, जोनाताना सांगता बऱ्यान आसता, मात्र न्हय हर एकी तांचें मिसांव काम बऱ्या तरान ते समजोन घेवन मुखार वेतात. आनी अशें आसता दुसऱ्या शमुएलाच्या बुकांत आमकां पळोवंक मेळटा. पयलो अध्याय जावन 9 अध्याय जर तुमी वाचून गेले जाल्यार सगळे ते दावीद आनी जोनातानाचे इश्टागत आनी ह्या इश्टागते देखून कितें कडेन घडलें म्हण कळीत जाता. दाविदाक कळीत आसलें जोनातान जिवंत उरलो जाल्यार आनी तो बोवापुरबायेतरान आपले पदवी अधिकार घेतालो आनी त्या देखून म्हाका तो अधिकार मेळचो ना म्हणलें कळीत आसल्यार त्या विशयांत ताणें कांय तकली आटोवंक ना. कित्याक देवाची योजना ताच्या मारिपात पूर्ण करच्याक देव तें कितें करता तें सगळें तो ओपून घेता. आनी त्या देखून जोनातानान आपल्या बापायक विधेय जाल्लें पळयल्लो, आपल्या बापाय सॉलाक विधेय जाल्लो पळयल्लो दावीद भोव आपुरबायेतरान जोनातानाचो व्हरतो मोग करता. त्या देखून पयले पॅरामिटर जावन आसा आमच्या आत्मीक इश्टागतेक रेस्पेक्ट, ऑनर अँड एडमिरेशन टू दी अदर. गौरव आमी आमच्या इश्टागतेंत दवरूंक जाय. एकामेकाक मानान लेखूंक जाय. जायते पडे आमी चिंता फ्रेंडशीप म्हळ्यार इल्लें तें भासचें, इल्लें मेळचें, इल्लें उलोवचें, इल्लें गमाते मारचें, इल्लें कुशालाय करची. तें नॉर्मल आमच्या जिवनांत आमी जियेत आसतना आनीक एक्स्ट्रॉर्डिनरी वे म्हळ्यार ताका आमी म्हणटा एक्स्ट्रॉर्डिनरी वे म्हळ्यार आमी आमचें जिवन मुखासून व्हरतना आत्मीक इश्टागतेंत एक जावचें. ना तर आमचे मदगत एक ट्रॅजेडी जाता. कित्याक आमची इश्टागत थोडे फावटी आतां जायते जाण कावन्सिलिंगा येतना तरणाटे म्हणटात हांव इश्टागत म्हजें पयलें सवाल ताका तुजे इश्ट कोण? म्हजे इश्ट चलय खंय आसतात तुमी? खंयच्या वेळार खंय मेळटात? सांजेच्या वेळार रसले जाग्यार जालें संपूर्ण. कितल्या वरां घरा वताय? घरा कितल्या वरां वता म्हण कळीत ना ताका. कित्याक म्हळ्यार आपल्या इश्टा सांगाता जियेत आसतना आपल्या इश्टा सांगाता आसतना इश्ट कितल्याकाचें आसना मोगाचें न्हू. त्या देखून आमी उलोवचें आत्मीक इश्टागत म्हळ्यार आत्मीकपणान आमची इश्टागत दोडती जाता. अशें जाल्यार लौकीक फ्रेंडशिपांत ह्या इश्टागतेंत जायते पटेन वायट घडिल्लें आसा. थोड्यांक इश्ट म्हणून आपलें जिवन सत्यानाश केल्लें आसा. 2 दिसां पयलें एक कुटुंबांक आयिल्लें. तो पयसिल्या गांवांत कामार आसा. ताची बायल म्हणा लागलें फादर आका कितें करचें म्हण कळीत ना. हाच्या जिवनांत लग्न जालां, एक भुरगें आसा आका, वो कांयच सेवींग करिना फादर. तेदोळ हांवें ताका विचारलें कित्याक तूं सेवींग करिना? कुटुंब ना ताका? ताच्या भावाच्या घरा रावचें फादर, आमकां एक भूंय सयत ना, कांयच ना. तर हांवें ताका क्वेश्चन केलें कित्याक बाबा? तेदोळ तें म्हणा लागलें आका जायते इश्ट हाय इलेक्शनाचे इश्ट फाटल्यान पडटात पूण वनातले दळा म्हजें भुरगें सीक पडल्या दळा कोणी येवना फादर. तेत मनीस आमचे सजारात आसले ताचे संबंध म्हणटात ताचे इश्ट म्हणटात ते कोणूच कोण येवनात. पूण हो इलेक्शन हाच्या फाटल्यान धांवतात, हाच्या फाटल्यान लांबतात आनी हो तांच्या सांगाता वचून आसले पयशे पुरा विभाड करन येता व्हरता आनी ते पयशे एकच एक पाटी येना. तर ताणें सेवींग कशें करचें? तर हांवें विचारलें कित्याक रे बाबा अशें? तो म्हणा लागलो म्हजे आवय बापूय हांव ल्हान आसतना सरिल्लीं, आमी भाव भयणी मात आसले. हांव ह्या वेळार म्हाका जायते इश्ट सांजेच्या वेळार इश्टागत तांचे सांगाता वेचें तांचे सांगाता रावचें. हांवें म्हळें वय ते दळा वेतालोय पूण तूं कामाक जर रावलो उपरांत तुका काजर जाले उपरांत तुजें कुटुंब आसले उपरांत तुजी भद्राती काय आसा? भद्राती कांय ना फादर. हांव म्हळें तर तूं कंप्लीट देवा थंय पातयेताय म्हण दिसता. भद्राती देव दितालो म्हण. भद्राती देव दितालो पातयेल्यार तशें न्ही, तुका वेस्ट करूंक न्ही म्हण सांगलें हांवें ताका.
कित्याक तुका कळीत ना कितलो उणो सांबाळी आसो न्ही, कितलो उणो सांबाळी आसो न्ही. नाजाल्यार इल्लें इल्लें सेवींग करना, इल्लें मुखार वयतालें वय म्हणा लागलो मागीर तो. हांव 2016 गल्फाक गेलां, कुवेटाक गेलां, आजून म्हजे कडेन कांयच सेवींग ना. तर ताका विचारलें तूं आतां एक जागो जाय जाय, एक घर जाय जाय, सादारण कितल्या मोलाचो जागो तुका कळ्ळें. त्या दाडा तो म्हणा लागलो एका वर्साक म्हाका लागभग 7 लाख उरे येता आशिल्ले. तें 6 आनी 7 लाख उरयले जाल्यार आज कितले जाता आशिल्ले. 16 to 20 + 20 to 23 7 वर्सां, 7 into 7 49 lakhs. ते सगळे ह्या मनशान इश्टागात म्हणून मेळ्ळे. तोच म्हणटा वय कोणी म्हज्या फाटल्यान येता, म्हजे सांगात येता, तें या तें हांगा या, पिवंक या, बसया, ताणें येवचें, केदां म्हणचो म्हजे कडेन पयशे आसा, तेदां म्हणचो ते आसता, कळिता जाल्यार हाचें हुट्टुगुणां सोडिना हांव. कित्याक म्हळ्यार म्हाका न्हू जायते फुडें आमकां जबाबदारी उणी आसा, जबाबदारी जायती उणी आसा. जबाबदारी नातिल्या देखून अशें घडटा. जायते जाणांक आमकां ह्या पवित्रपणांत मेतेर जावंक नाका. आमचे इश्ट हे सांजेचे बसचे इश्ट कोण ते. काही मोव आसा थंय मूस येतात, गोडसे आसा थंय मूस येतात. त्याच प्रमाणे आमचे सांगात बसचे असल इश्टागात आमकां गरज ना. असल इश्टागात तुमी मेतेर जाल्यार सांजेर तुज्या घरांत तो मागण्याक नाय, तुज्या घरांत तुज्या कुटुंबा सांगात उलोवंक नाय. सांज जाताना तूं वेताय खंय वेताय, तर तुज्या कुटुंबाचें जिवन काय आसा. त्या देखून म्हाज्या भावान आनी भयणीनो तुजें मीस हांव कितें म्हूण समजून घेवंक जाय. आत्मीक इश्टागात आमी जोडी जाय. आत्मीक इश्टागात जोडली तर आमी खंयच्याय एका इश्टागातेंत सांजेच्या आसल्या इश्टागातेंत केदाळ एक मागण्याचो जिनोस पळयल्लो ना. कित्याक म्हळ्यार तांची इश्टागात दुसरी, खंय घेवन वचून बसचें, तांकां बेजबाबदारपण सांगोंक कोणी ना, तांकां इसारचो कोणी ना. म्हज्या भावान आनी भयणीनो तुमच्या भुरग्यांक बरी इश्टागात म्हळ्यार आत्मीक इश्टागात करूंक शिकया. जायते जाणां म्हणचे आसात माय फ्रेंडशीप, हाचे पयले फावटी सांगलां फेस्त बारीक गद्दळाचे पदार्थाचे इतले फ्रेंड्स आयले, म्हज्या दुयेचे म्हज्या पुताचे इतले फ्रेंड्स आयले, 80 bottles बियर काबार जाली. असं जालें आमचें व्हडपण. म्हज्या भावान आनी भयणीन खंय आसा पोर एकलो तरणाटो म्हणा लागलो दुबयतून, फादर आमच्या आवय बापायनी आमच्या वडिलांनी तांच्या भुरग्यांक सगळी बरी तरबेती दी जाय फादर, दॅट इज वॉट रिक्वायर्ड म्हणा लागलो तो. थंय कांय जाणटो व्हडलो जावना, प्रायांत व्हडलो जावना, तकली ताची बरी आटयल्या ताणें. आनी आज तो म्हणटा म्हज्या आवयन काडिल्ले कश्ट, त्या कश्टान सयत हेरांक ती जायतें दिताली. पयशे आमचे कडेन दिवंक नातले म्हूण तो सांगता. म्हज्या कडेन आनी कितें वॉट्सअप वॉयस मॅसेज आजुनूय आसा. आनी त्या तरणाट्याचो हांव जायतो अडमायर करता. कित्याक तसले इश्टागात ताणें आज बगल्या. तो म्हणटा जें कितें आत्मीक तरान इश्टागतेक कोण आशेता ताका कितेंच करूंक हांव तयार आसा म्हणा लागलो तो. तो म्हणा लागलो कोणाक एक वारडलेकार युथाची रेट्रीट जाय, ICM रेट्रीट जाय, जाल्यार रेत्रीक स्पॉन्सर करूंक हांव मुखार येता फादर म्हणा लागलो. जायते जाण स्पॉन्सर करतात क्रिकेट ट्रॉफीक, कबड्डीक, वॉलीबॉलाक आनी कळ्ळें दुसरे मौजो मस्ती जाल्यार तो स्पॉन्सर करतात. हो तरणाटो म्हणा लागलो म्हाका फादर वचून पॅरीस फिस्टान एक परमिशन दिलें जाल्यार हें सगळें स्पॉन्सरशीप हांव घेता, एनीथींग आय वील डू. कित्याक म्हजी आवय कांयच जेवंक नातल्या वेळार कोणी वाटेर वेचांक इल्लें आमच्या जेवच्यान सयत काण्ण दिताली. त्या प्रमाणे आमचें जिवीत बरें जालें, तिचें निदर्शन हांवें घेतलां आनी त्या प्रमाणे हांव जियेतां आनी असलें बरेंपण जियोंक देव आमकां आदार दिता. आनी म्हाका न्हू आत्मीक इश्टागात रेस्पेक्ट, ऑनर एंड एडमायर हेरांनी करचें बरेंपण आमी वळणूंक जाय. तो गालें करता, ताका गालें कळिता, 4 कास आयल्या तीस आमचें एक निर्लक्ष अलक्ष्य प्रमाणे उलोवचें आमी. कित्याक म्हळ्यार आमचें थंय तें पवित्रपण ना. खंय जावन म्हाका न्हू कितेंय जावन अशें आसतना आमी जायतो गौरव तांकां दिवंक जाय. टू प्रे मोर हॉनेस्टली म्हणटा आमी, टू प्रे मोर हॉनेस्टली तांचे सांगता आमी रागोवन मागोवंक जाय, तांकां आमी गौरव दिवंक जाय, तांचें मिशन आमी रेस्पेक्ट करूंक जाय. दुसरें पॅरामिटर जावन आसा सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ अदर. आनी एकलो बरेपणांत आत्मीक तरान ह्या ताच्या वर्ते यशस्वीन वयर येता आसतना ताका आमी शबासकी पटोवंक जाय. दावीद जोनाथनाक ताणें एक दुस्मान म्हूण लेखीत आसलें पूण ना, बापायक बोव वापरपाक लॉयल जावन तो जियेलो जोनाथन. त्या देखून दावीद ताचे मिसां वर्त्या तरान समजोन घेता. अधिकार न्ही, पदवी न्ही, आशे न्ही, ताजे बदलाक आत्मीक तराची इश्टागात, आत्मीक इश्टागात तो जियोंक आशेता.
मात्र न्ही आसता दावीद जोनाथनाक वर्त तरां ताणें केल्लें बरीं कार्यां मिसांव काम मुंदारसून व्हरूंक आदार दिता सेलिब्रेट ताचें बरेंपण ताचें सक्सेस आनी ताची ती अभिवृद्धी तो वर्त तरान संभ्रामता हें आमी करूंक शिकल्या तर तें जावन आसा जेन्युइन आत्मीक इश्टगतेची थोडी खुणां त्या देखून आमच्या मिसावांत आमी पळयलें जाल्यार आमी आमचें मिसांव काम कशें वेता त्या प्रमाणे आमी एकामेकाक पाठिंबो दिवंक जाय एखादो तसलो पाठिंबो आज आमी दिल्लो जाल्यार कितले वर्ते आत्मीक वाडावळ आमच्या कॅथोलीक परजे कडेन जाता आसली कालच आमी एका मिटिंगांत उलयता आसतना आमचो एकलो भाव आमच्या मिटिंगाक आयिल्लो तो म्हणा लागलो आमच्या रेतीरींत भागीदार जालो एक भाव म्हणा लागलो हे आमच्या मुखल्या जिवनांत आमी एकामेकाक आत्मीक तरान बळवंत करिनातल्यार आमची गती आतां नॉर्थ इस्टर्न जावंचे एका स्टेटाची गत जाताली चड वेळ आसचो ना म्हणा लागलो कित्याक आमी आज बार चिंता आमी बुद्धवंत जाणवायचे आमचे जिल्ले बुद्धिवंतारा जिल्ले आसतना मोगाचें न्हू वायट करचे सांगता देवाक विरोध वचे सांगता क्रिस्ताक विरोध वचचे सांगता आमी हात मेळयलो जाल्यार परासकाणी मेळिल्लो हात मेळ जातना टायम उतरोन वेतालो जायत्या जाणांक आज समजना पण आमच्या घरांनी असली दाट जाता आसतना तुका कांयच करूंक जावचें ना तूं चिंताय हांव तसल्या सांगता आसा त्या देखून हांव सर्वाय जावन उरतलो तूं कांय ते कोणी सोडिनात त्या देखून जागी जाया जागृत रावा तेच म्हणलें आसा संपेद्रूच्या पयल्या पत्रांत आनी जागी जावंक जाय आमी आमची बुद्धवंतगाय आनी देवान दिली ती गिन्यान आनी जाणवाय उपयोग करून घेवंक जाय त्या देखून आमची इश्टागत कोणा सांगता जायते वटी म्हणजे आमच्या गांवांत आसले बैला गांवांत वचून बऱ्यान बरें काम करतात बैला गांवांत वचून काम करून पाटी येता आसतना एक 2 बाटल्या बोव वापरपाचो म्हळ्यार व्हरी कॉस्टली व्हरी स्टँडर्ड सोरो हाडटात हांगा येवन कोणाच्या ग्लासांनी दवरतात हांवें केदार तांकां म्हणजे आसा तुवें तितली मिनत करना तितल्या कश्टांचो सोरो हाडून कोणाच्या ग्लासान वचल तुवें कित्याक मिनत केल्ली मिनत करची गरज नासली तुका म्हज्या भावान आनी भयणीन तुज्या कुटुंबान सांगता बोव वापरपाय तरांची जियेत आसतना असल्या नालिसायन न्हय पीएचडी पिवन वचो की म्हण हांव तुमकां सांगूंक वचना तुमकां कळीत आसा कितें आमचो वांजल सांगता म्हणून त्या देखून बेबतेपणान आमी एक जावचें न्हय त्या देखून आमी आमची इश्टगत सांबाळूंक जाय बैला गांवचो आयलो म्हणल्यार अक्षर घरांनी 4 इश्ट येतात कित्याक तांकां कळीत आसा हर एका वर्सा येतना हाची गमजाली चलता हाचे मौज मस्ती चलता आनी आमी आरामेर त्या बायल मनशान म्हणल्यार बरें फादर म्हजो भुरगो सीक आसतना ह्या भुरग्याक कितेंच ना आसतना कोणूच कोण एकलो नर मनीस येवना हांव काणोन धांवली हाक बोब मारली कोणूच येवना म्हणटा तें कित्याक म्हळ्यार आमच्या जिवनांत कितें घडटा कशें घडटा तें आमी समजून घेना त्या देखून अशें घडटा आनी एक रितीन आमी पळयलें जाल्यार स्पिरिच्युअल या आत्मीक इश्टगत आनी एका मनशाक पॉजेस करिना ताका म्हजोच म्हाकाच जाय हांवेंच गय जाय दुसऱ्यांनी उलोवन वचो म्हणलें मोसोर तें आसना तुवें कांय ताका बांदून घेवनाय इश्टगत आत्मीक तरान कोणीय बऱ्या तरान करियत त्या देखून आज आमच्या मध्ये जायते पंगड आमच्याच कॅथोलिका मध्ये जायते पंगड तुजो एक पंगड म्हजो एक पंगड ह्या रेतीर मंदिरांत हांव रेती चलयता त्या रेतीर मंदिरांत तूं चलयताय म्हज्या रेतीर तो येता हाच्या रेतीर ती येता कसलो एक विपर्यास तुमी आमी देवाचे उतर परगडचे मनीस आज पॉजेस करतात हे मात म्हजें उरलें मिसांव कोणाचें तुजें न्हय सांग बरो तुका ती गिन्यान येवना समजून घेवचें बरें हे सगळे मिसांव जेजूचे ते आमी सर्वांनी सांगाता मेळोन करचें सांग बरो तुज्या जाग्यार तूं करताय आनी एका जाग्यार करताय वायट उलय नाका एकामेकाच्या जाग्याचे वायट उलय नाका पवित्र जागे ते देवान रचिल्ले जागे ते जेजूचे मिसांव ते त्या देखून आमकां खुशी आयिल्ल्या बरें आमी उलोवचें एका प्रिचर विशयान आनी एकल्यान उलोवचें आनी एक प्रिचर कितें सांगता आनी एकले ताका कितेंय सांगूंक आसा गुटान वचून सांग बऱ्या तरान सांग ताचे कडेन उलोवंक तुका पुटवाना न्ही गे आनी कसली रेतेर दिताय तूं आनी कसले देवाचे उतर परगडताय
बायबल तूं फॉलो करिनाय लोकांक वचोन मांकड करच्या खातीर देवाचें उतर उलयताय न्हय तें देवाचें उतर उलयता आसतना पयलें तुज्या जिवनांची एकामेका कडेन संबंद बरे कर दोळ्यांक दोळे दिवन तुका उलोवंक सकत ना एकामेका बगसूची सकत तुका ना आनी वचोन लेक्चर दिताय जायते आसात आमचे हांगा प्रिचर्स कित्याक म्हळ्यार हांव पळोवन तांच्या जिवनांत तांणी भोगलें आनी तांच्या जिवनांत वैयक्तीक तरान हांवें भोगलें हांव तुमकां सांगता मोगाच्या भावान म्हणटा आमच्या जिवनांत आमी अशें पंगड करन तें करन हें करन जियेलें जाल्यार पयलें हांवें सांगलें बरें दुसऱ्या राज्यांक जाल्ली स्थिती आमची जाताली सांगाता येवचें भोव त्या देखून आमी पजेस करचें न्ही हो म्हजो जागो हे म्हजें सेंटर हे सेंटर सगळें देवाचें देवान आमकां दिल्लें जावन आसा त्या सेंटरांत आमी भोव वापरपाय तर आमचें आत्मीक इश्टागत सगळे आमचे आत्मीक इश्टागत सगळीं जाणां इट इज अ हायर लेवल ऑफ फ्रेंडशीप बियॉन्ड गोईंग बियॉन्ड त्या देखून आमी स्टक जायना आमचे थंय स्टॅग्नेशन ना आमी वयर वचोंक जाय आज आमचे थंय स्पिरिच्युअल स्टॅग्नेशन जालां जावंक पुरो कितल्या वर्सां जावन थोडे जाण रेट्रीट प्रीच करन आसात एका ग्रुपांनी आसात एका पंगडांनी आसात मिटिंगा आयल्या तर व्हडले मनीस म्हूण उलयतात पूण तांचें तें पोकळपण पयलें समजोन घेवंक जाय हें पोकळपण समजोन घेनासतना आमी कितेंच मुखार गेल्यार कितें फायदो थंयसरल्या कार्यां जेवणसारी करता जायते जेवणसारींतलो एक्टीव आसा की सिस्टमॅटीक वे ऑफ लिवींग आमकां कॉम्प्रोमायज कोणेकय आसा क्या न चिकें हें करूंक ना म्हणून गेलें जाल्यार ताका तर्क करून भितरल्या भितर आमी नाका जाल्लें गुंतोवन बांदून ताचे प्रमाणे आमी जियेता हेरांक विरुद्ध जावन जिवचें न्ही डू नॉट पॉजेस दी अदर थोडे जाण तुजें न्ही सगळें मिसांव क्रिस्ताचें त्या क्रिस्ताच्या मिसांवान येवचें हर एकली तुजें म्हणलें एक मनोभाव आमचे थंय आसूंक जाय त्या देखून आमी आत्मीक इश्टागत करता आसतना हें भोव गरजेचें 4थें पॅरामिटर जावन आसा रिवील टू वन अनदर एज वी रियली आर हांगा बोलपो सुणे वागाट जावन भितरल्यान बायल्यान एक ल्हान बकऱ्या बरें करचें न्ही भितरलें नितळपण भोव गरजेचें जावन आसा चिंतात थोडे जाण ब्लायंड जातात कित्याक म्हळ्यार तांकां आपणान हें करचें सगळें सारकेंच म्हूण दिसता पूण ताणें आनी एक इश्टागत हाकात आत्मीक इश्टागत ह्या खातीर आपणें चिंतचें सगळें सारकें म्हूण दिसता आसता आनी एकल्या सांगात वचोन बसचें ताका म्हणटा आमी स्पिरिच्युअल डिरेक्शन आत्मीक डिरेक्शन आमकां भोव गरजेचें जावन आसा तें आत्मीक डिरेक्शनाक वता आसतना तुजें तुवें सांगचें म्हणना तो कितें सांगता तें आयक त्या खातीर आजुनूय ह्या जागांक आमकां आत्मीक डिरेक्टर आसात प्रायाचे ह्या जाग सयत म्हणटात हांव एक स्पिरिच्युअल डिरेक्शनाक वचून येता काल ते एक ह्या जाग म्हाका म्हणा लागलो हांव स्पिरिच्युअल डिरेक्शनाक वचून येता डिरेक्शन गायडन्स त्या खातीर तूं कोण तूं कसो आसाय कितें आसाय त्या प्रमाणे जिये तुवें हेरां मुखार एक खालार घालना बायल्यान श्रृंगार करना भितर नाका जाल्लें कुसडाय दवरलें तरी जेजू म्हणटालो त्या खातीर जेजू म्हणटा अत्याग्याच्या पिलान म्हणा लागलो तो खापाट्यान कित्याक तेजें काळीज मेळ्ळें तेंच्या काळजान मेळकण खाळबण भरोन गेली तसलें काळजां काडून आज आमी पंगड करता एका वेळा तुजें थंय तसलें खाळबण ना पंगड कित्याक करताय कित्याक विंगड तरान वताय कित्याक एका प्रिचराक जावन आनी एका प्रिचराक तूं दुरसताय कित्याक लोकांक बानयताय काळबण पयलें काड त्या खातीर ते जेजो म्हणटा पयलें तुज्या दोळ्याचें आडें काड मागीर पळय उरिल्ल्याचें किसर मोगाचें न्हू हर एकलोय आमकां आमचो येवचो आमचो हर एकलोय आमचो जावन आसा आनी त्या खातीर रिवील हू यू रियली आर तूं कोण म्हण न्हू पयलें तुका समजोन घे कळीत ना तर सोम्या लागीं वच तेंय तुका कळीत जायना स्पिरिच्युअल गायडन्स काण घे स्पिरिच्युअल गायडन्सांत तुका तूं कोण म्हूण कळटलें आनी त्या प्रमाणे राव तसो तुजें तें कितेंय विकनस आसल्यार कोणी तुका पयस करिना पूण विकनस आसा म्हूण दाखयनासतना तूं कितें लोकांक बनावटी करताय तेन्ना लोक तुका फातयना तुवें सांगिल्लें आयकना आयकल्यार तें तो फॉलो करिना मोगाचें न्हू जायते बटी आमी आमकांच चिंताव आमी आमचे इतल्या बरें आसा आमी वचोन भितरल्यान आमची एक बरी परिक्षा करची बरी कित्याक असली परिक्षा केल्ल्या देखून मात्र आमी हर एका दिसा मिसां अटेंड केल्ल्यान आमी पवित्र जाता जायना म्हूण सांगना जातात
पूण आमचे काळीज नितळ नासतना मिसा गेले जाल्यार कितें फायदो. कोरिंतकारां म्हणटा ते कस्त तुकाच मेळटले, कित्याक पावती ताराय नासतना, पवित्रताय नासतना, पावती नितळाय नासतना त्या तुज्या जिबेर त्याच क्रिस्ताक तूं घेताय. मोगाच्या भावान भयणीनो, वापरपायतरान आमकांच वळखून घेवन देवा मुखार कालती जावया, हेरां मुखार आमी कालती जावया. आमचें बरेंपण आमच्या वर्त्या उतरांनी आनी करण्यांनी आनी जिवितांत मांडून हाडया. आनी 11 नो कॅल्क्युलेशन्स. नो कॅल्क्युलेशन्स म्हळ्यार आमच्या जिवनांत कोण व्हरतो, ह्या आचेदान म्हाका कितें मेळटा, ह्या मनशादान कितें मेळटा, इश्टागत आसूं जाय. इश्टागत कोणा कडेन? इश्टागत हर एकल्या कडेन. आनी अशें आसतना इश्टागत फकत सिमिलर एज ग्रूप म्हण सांगूंक जायना. कुटुंबाच्या साद्या मदीं इश्टागत आसूंक बरो. आवय आनी भुरगीं, बापूय आनी भुरगीं, आवय आनी भुरगीं आनी टिचर, भुरगीं आनी धार्मीक, अशें तापावत ना. कोणा कडेन प्रिंसिपल एकलो ल्हानसो कारबारी कामागार व्हडल्या आपल्या ऑफिसरा कडेन ताचें रिलेशनशीप आसूंक बरो, पूण ह्या ऑफिसरान ताचे एडवांटेज काडोवचें न्ही. आज आमच्या संवसारान जायतें अशें घडटा. आमी फ्रेंडशिपार आसा म्हणल्यार इश्टागत आसा म्हणल्यार क्षण आमी कितेंय करीत कितेंय जाता. म्हाका ताची इश्टागत आसा, म्हाका गळीत आसा. आतां ते राजकीय वलयांत जायतें चलता. त्या नांवांत जायते जाण कितें कितें करूंक वतात. तशें करचें बरें न्ही. कित्याक म्हळ्यार सोम्याक अधिकार आसा म्हूण ताणें कितेंय वायट करूं ना. सोम्याचो अधिकार वापरपायता हेरांक बरें करूंक ताणें उपाय केलो. आज आमी राजकीयांत आसा तर म्हज्या स्वार्था खातीर न्ही, थोड्यांच्या स्वार्था खातीर न्ही, हर एकल्याच्या उदारगता खातीर, हर एकल्याच्या बरेपणा खातीर आमी आमचें जिवन मांडून हाडूंक आसा. त्या प्रमाणे आमचें जिवन जियेलें जाल्यार वापरपाय जाता. आनी अशें आसता मोगाच्यान जायते फुडें आमी एडवांटेज घेवंक पळयतात. आजच्या सकाळीच्या दिसा इतले बालमेन्स म्हणा लागली, फादर आमगेर येवंक जाता. पळया संजेर आज रेतेरीचो दीस, संजेर हांव एक इल्लो वेळ करून येतालो. तुमी नक्की सांगा जाय, कित्याक म्हज्या भयणीक आपोवंक आसा, ती केल्लें कावन्सिलींग ती केल्लें उलोवंक आसा. त्याच वेळा हांवें तिका सांगलें उतरां, हांव तुजे कडेन बऱ्यान उलयतां, हांव तुजे कडेन बऱ्यान मोगान आसा म्हणून एडवांटेज काडूंक वचनाका. एक ह्या जाग्याक येवन तुज्या घरांत येवन बसचे इतली पुरसत ना. एक ह्या जागे ताका लोक हांगाय राखता, आमच्या रेतीर मंदिरान राखता. आयचो शुक्रारचो दीस, शुक्रारचो मात्र न्ही, हर एका वेळार तो लोक राखता. हांव येवंक पुरो तुज्या घर बेजमेत करून, तुज्या घरान मागोंक, तुज्या घरान बसोंक, अधिक प्रसंगी करूंक न्ही, तुज्या घरान बसून कावन्सिलींग करूंक न्ही. पिडेस्त आनी प्रायस्त आसल्यार आमी तें करयत. उरल्या वेळार तें चड जाता. त्या खातीर आमी खंयच्या घरान गेल्या क्षण हांव चड जावन बसूंक वचना. कित्याक म्हळ्यार आमचें काम देवाच्या वर्त्या मोगान मागचें, हें कुटुंब बरें जावं दी, हें कुटुंब मुखार चोन वचों दी. ताचे म्हणून ताच्या की वर्तें देवान बरेंपण केल्लें, त्या घरांत आशिर्वाद घालूंक आमी वेचें. शिवाय त्या बरेपणाचे आमी दुरुपयोग करून घेवंक नजो. ह्या जाग म्हजो, ह्या जागा म्हजी बरी वळख आसा, ह्या जाग बरो करून सगळ्या कडेन ह्या जाग बरो उलोवंकूच जाय आनी उलयतालोच. ताची एडवांटेज आमी काडूंक वयचें न्ही. तुज्या घरांत गरज आसा, मागण्याची गरज आसा, तुका म्हजी गरज आसा, येस. पूण तुज्या घरांत येवन बसून कोणा कोणाक आपण आनी थंय कावन्सिलींग करूंक, तुजें कावन्सिलींग सेंटर न्ही, ह्या जागाक हांगा हें आसा, लोक राखून आसता, तें समजून घेना लोक. ते तांचे मात समजून घेतात. हर एक कडेन ह्या जाग्याची गरज आसा तें समजून घेवचें. ह्या जाग्या कडेन गेल्ल्या कडेन स्टक जावचो न्ही. ह्या जाग्याचें जिवन हर एकल्याच्या जिवनांत भागीदार जावचें, मिसांव काम मुखार चोन व्हरचें. क्रिस्तान गेल्लें तें मिसांव तूं एका जाग्यार तांबो मारून बसोना. ताचे बदला एका जाग्यार ताचें काम करून आनी एका जाग्याक गेलो. तशें आमी समजून घेवचें. त्या खातीर आमच्या फ्रेंडशिपाचे एडवांटेज आमी काडूंक नजो. आमची इश्टागतीची एडवांटेज आमी काडूंक नजो. जावंक पुरो तें मेतेरपण, जावंक पुरो तें इश्टागत आत्मीक तरान आमी ती समजून घेतली जाल्यार कशें दावीद जोनातानाक आपुरबाय तरान आपलो इश्ट करून घेता. मात्र न्ही, मुखार पळया कितें केलें तुमी. तेच दुसऱ्या समेलाचे ग्रंथ 9 अध्याय वाचलो तर तुमकां मेळटा. जोनातान झगड्यांत मरण पावल्ल्या वेळार तसो भूत मेस्सी बसत तो उपरांतलो अधिकारी जावंक आसलो. आनी दाविदान ताका लगड काडयत आसले. पूण दावीद मोवा पुरबाय तरान ताच्या पुताक पळोवन घेता. ताचो पूत ताचे अंगविकल आसलो जाल्यारय ताका बऱ्या तरान तो सांबाळटा. आनी तें जावन आसा दाविदाचे आत्मीक इश्टागात आपल्या इश्ट जोनाताना सांगता. जोनाच्या पुताक तो बरो करून सांबाळटा. म्हज्या भावान भयणीन आमच्या जिवनांत जायतें बरेंपण करूंक आमी देवा लागीं कृपा मागता आसतना देव आमकां सांबाळटा. देव आमचे सांगता आसा. देवाचें उदारपण आमच्या सांगता सदांच
आमी जियोंक जाय आनी असलें बरेंपण देव दिता आसतना घेवया आमी आनी आमचे काळीज आनी मन बऱ्या तरान आमी नितळ करया. आत्मीक इश्टागतेन वाडया. ही आत्मीक इश्टागत दीस वेता वेता द वायब्रेशन्स ऑफ द स्पिरिच्युअल फ्रेंडशीप मे ग्रो अँड स्प्रेड. त्या लेकार आमचें जिवन भोव मोगाचें मायपासाचें एकामेकाक मेचोवचें दयाळेचें आनी काकुतीचें करूंक सरस्वती देव आमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी. प्रत्येक विनोद गांगुळे आनी ताच्या कुटुंबाक तांणी घरचें प्रसारण अपुरबाय तरां मुखाचो वचोंक देवाचें उतर वर्त्या तरान प्रसार करूंक जाय जाली सर कृपा देव तांचेर वचून दी आनी तुमकां आशिर्वाद दिवन दी. बापाचेय आनी पुताचेय आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.